रिलॅक्सेशन दिवचें आनी आमचो एकूय आनीक डिमांड आशिल्लो तांकां प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट करचें बिकॉज तांकां कॉलेजी एंटरटेन करना सो तांकां भायर दवरून भुरग्यांचो एकाडेमीक इयरूय वेस्ट जाता ओके सो आमी तांकां मागलां की प्रोविजनल एडमिशन दिवचें आनी तांची चूक आसा की तेमी सेमेस्टरा फी एक्सेप्ट कश्यो केल्यो इफ जर ते भुरगे मुखार वचचे नाशे जाल्यार सो तुमी सेमेस्टर फी एक्सेप्ट केल्यार तुमी सगळे आनी आयज भुरग्यांक सांगता तुमी नेक्स्ट इयरा तुमकां प्रमोट करचें ना म्हणून सो आमी डिमांड सरळ आनी सारको सिंपल घातला भुरग्यांक प्रोविजनल एडमिशनूय दिवचें आनी आयज जशी तुमची मिटींग जातली प्रिंसिपला वांगडा आमी तेजे बदलूय ती मिटिंगा RTI मागतले आनी आमकांय कळपाक जाय की प्रिंसिपल एक्झॅक्टली कितें रिप्लाय दिता तो खंयची कॉलेजीची भुरगीं आता हे 2 कॉलेजीस आसात ते प्रोफेशनल स्टुडंट्स कारे कॉलेज आनी VM साळगांवकर ऑफ लॉ कॉलेजीचे भुरगे मोर दॅन 60 भुरगे अफेक्ट जाले 180 स्टुडंट्स आसा 60 भुरग्यां म्हळ्यार 1/3 सो 60 भुरग्यांचो फ्युचर आयज स्टेकार आसा सो दोन्ही कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान हांकां काय इन्फॉर्मेशन दिवना रिगार्डिंग त्या ऑर्डिनन्सा आनी बद्दल तुमकां सांगपाची गजाल म्हणल्यार जे कोण आतां फर्स्ट इयरा आनी सेकंड इयरा भुरगे आल्या तांकां ते आतां हें धरता प्रोग्राम ओरिएंटेशन बी सगळें दवरता तांकां सांगता की तुमी आतां बॅक क्लियर करना तुमी नेक्स्ट इयर प्रमोट कर तेच तुमी ह्या भुरग्यां वांगडाय केल्लें जाल्यार आयज ही परिस्थिती आसना म्हणजे जेन्ना हे फर्स्ट इयर घातले तेन्ना हांकां दिवंक नाका फर्स्ट सेकंड इयरा पावले तांकां कांयच ओरिएंटेशन कांय प्रोग्राम आसूं ना आनी तें सोड प्रिंसिपलाकूच खबर ना जाल्यार भुरग्यांक कशें खबर आसतलें त्याच खातीर भुरग्यांक विथड्रॉ करपाक लायता न्हू RTI प्रिंसिपल आनी ते ऑर्डिनन्स केन्ना काडला म्हणटा तुमी तो ऑर्डिनन्स तेमी लास्ट इयरूच हें केला ओके लास्ट इयर केलें तेमी भुरग्यांक रिलॅक्सेशन दिलें सो आमी ह्या भुरग्यांक तेमी फर्स्ट टायम इम्प्लिमेंट जाला सो तांकांय रिलॅक्सेशन दिवचो एज त्या भुरग्यांक सांगला तुमकां सो आमचो डिमांड सरळ आसा आमी तांकां सांगला प्रोविजनल एडमिशन दिवचें आनी तांकां जें कितें रिलॅक्सेशन आसा तें तुमकां दिवन तांकां ह्या वर्सा तुमी हें करचें म्हणून कित्याक आतां तुमी हें प्रोग्राम ओरिएंटेशन सगळें स्टार्ट केलां आतां भुरगे अवेर आसतले जे भुरगे फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयरा आसा सो दॅट इज वाय दे आर नॉट अवेर प्रिंसिपलूय अवेर आसना सो भुरग्यांक तुमी दिवचो रिलॅक्सेशन वॉट इज द ऑप्शन 3 म्हयने तुमी वेस्ट केले भुरग्यांचे सेमेस्टरूय फी एक्सेप्ट केले थँक्यू थँक्यू